गोयचो अस्मिताय दीस म्हळ्यार जनमत कौलाच्या जैताचो दीस। सरकारान हो दीस राजपावण्यार मनोवपाक जाय अशें उलोवप विजय सरदेसायान केलें। गोय महाराष्ट्र विलीन करपाक सोदपीच लोक आयज सरकार चलयता अशी टिका विजय सरदेसायान केली। रवींद्र भवन मडगांव हांगासर जाल्ल्या अस्मिताय आनी जनमत कौल जैत सुवाळ्यात विजय सरदेसाय उलयतालो। आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा की आपल्याक आमकां गोंयकारांक आयडेंटिटी प्रधानमंत्र्यान दिली। अरे ह्या कितें आता मुख्यमंत्र्याची चूक ना की मुख्यमंत्र्यान गोंयचो इतिहास शिकूंक ना। गोंयचो इतिहास कित्याक शिकूंक ना, कित्याक ताका कोणी शिकयलो ना। हे सगळें जे आमकां युनिकनेस ऑफ अवर कल्चर इज बिकॉज ऑफ अवर हिस्ट्री। आनी ही आयडेंटिटी राखपा खातीर इतल्या वर्सां पयलीं ह्या ओपिनियन पोल डेयाच्या दिसाक आमी गोंय राखून दवरलें। आता गोंय आमी राखून कशें दवरलें की 54% लोकांनी मत मारलें की आमी मर्जर आमकां नाका। आनी बेसिकली डिफरन्स बिटवीन मर्जर आनी एंटी मर्जर म्हाका दिसता 35,000 मतां जाल्लीं, एप्रोक्सिमेटली 35,000 मतां जाल्लीं। कार्टार पास जावंक नासलें, ताजे खातीर वी आर नॉट अ बॅक वॉटर ऑफ महाराष्ट्र। खूब जाण टुरिजम ट्रेडींग आहा विकास भगत आसतलो, तांकां कितें म्हणटाले की केरळान बरी बॅक वॉटर्स आहा, सो आमी महाराष्ट्रान जर केन्ना गेले तर गोवा वुड बी द बॅक वॉटर ऑफ महाराष्ट्र। हें आमचें अस्तित्व आसपाचें। तें अस्तित्व आमचें तशें ना। आमची एक इंडिपेंडंट आयडेंटिटी आसा, ही कित्या खातीर इज बिकॉज ऑफ दीस फायट। आनी हो इंडियेचो एकूच रेफरंडम की गोंयकार आयचे जे गोंयकार आसात आनी चड करून गोंयकार म्हाका दिसता ते पुर्तुगेजांनी आमकां कल्चर दिलें, सुशेगाद कल्चर। आमी सुशेगाद 1947 इंडिपेंडंट जाले, आमी 1961 जाले। 1961 आमकां नेहरून कितें सांगलें की 1971 मेरेन तुमी युनियन टेरिटरी उरतली, 1971 तुमी डिसायड करूंक जाता। पूण मोगो पार्टी ताकतीक जाल्ली, ताका बेगीन व्हरून ते थंय भितर घालूंक जाय आशिल्लें। कशें तरी म्हणून ताणें तें बेगीनूच 63 स्टार्ट केलें। आणि 63 स्टार्ट केलेले वस्त 66 जी कॉम्प्रिहेन्सिव्ह जैत जे मेळ्ळा, हे जैत आज आमचो सरकार रिकॉग्नायज करूंक सोदना। हें कितें हाजेर सादें एक वस्त आहा आनी हांव क्लियर उलोवपी मनीस। म्हाका दिसता की मर्जर करूंक सोदताले ते लोक आज सरकार चलयतात, नाजाल्यार आनी कांयच जावंक शकना। आनी हें जर न्ही जाल्यार हांव एक ह्या येताच्या एसएमटी सेशनाक एक प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन बूक करतलो की सरकारान ओपिनियन पोल डे म्हणटा तो एक सारको ऑफिशियल लेवलाचेर सेलिब्रेट करचो। जे बाब मनोहर पर्रीकारान ह्याच स्टेजीचेर उतर दिलें तें इम्प्लिमेंट करचें। तें जर बीजेपी सरकार इम्प्लिमेंट करता जाल्यार एक की पर्रीकाराची कितें तरी लेगसी म्हणटी वचून जे उलयतात ती कितली आहा ती आमकां सगळ्यांक खबर आहा, पूण ती करीत आसा अशी दिसता, कितें तरी आसा म्हणून पण नेम सेक। दुसरें की हे मर्जरिस्ट न्ही, हे आज खरे गोंयकारवादी जाल्या अशें सिद्ध जातलें।